कोलवाळे कोणीवाडा हांगा 65 वर्सां पिरायेची कांचन रमाकांत नाईक 2 वर्सां बेगर आसा। तिचे मातयेचे घर 2024 अर्दे कोसळ्ळे आणि ह्या जुनात ते पुरायपणे नष्ट झाले। परत परत भेट दिवन थळाव्या फुडाराकडल्यान आश्वासन दिवन लेगीत तिका कसलीच मदत जाली ना। फक्त एक पंच मेंबर रितेश फारकणकर हाणें वैयक्तीक मदत केल्या। कांचन आता शेतान काम करून जगता, फकत रावपाक ल्हानसो आसरो मेळचो अशी विनवणी करता। हालां म्हणजे व्हडले प्रॉब्लेम कितें आहा, ही आमची एक जाणटी अबाव फिक्की आमचे म्हाजे आवय समान। आयज प्रॉब्लेम कितें जाला की हेजें घर गेल्या वर्सा मोडलेलें अर्दें, आतां अर्दें उरलां तें काल राती मोडलें। ही कितलीं वर्सां जालें त्या घरान रावता आनी तेजे पयलीं तेजी सासूमाय रावतालो, घोव रावतालो। सासूमाय म्हाका दिसता 98 का 99 वर्सां ती जगली ह्या घरान। आयज तेजे दुख्खाचे दीस येयल्लेले आहा। आयज अशें घडलें की काल राती घर मोडलें आनी ती बाबडी घरान आसली, कोण हेल्पाक पावूंक ना। आनी येयल्ल्या दिसा तलाटी जी आहा इन्स्पेक्शन करता, आमी पंचायतीन ताका सांगलें इन्स्पेक्शन करता, मामलेदाराक रिपोर्ट धाडलो म्हणटा, पूण कांयच ना। वरांच जालें, वर्सान आतां परत आयज सुद्दां तलाट्याक हाडला, दाखयला। आयज ती जाणटी घरान रावता, कितें जावंक शकता, ताका दार ना कांय ना। फाल्यां त्या घरान कितें जालें ती एकली आसतना, कित्याक आतां टीव्ही मतदारसंघात टीव्ही कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आहा। आयज ती एकली रावता, ताका कोणाचो सपोर्ट ना, आधार ना। ती MLA कडेन गेली, MLAन करता करता म्हटल्यार MLAन कांयच तेजें हें करूंक ना। ती म्हणटा MLA कडेन वचून MLA काय ना। हांव म्हणटा पळय CM फंड आहा, MLA फंड आहा, असो फंड तुमचे कडेन कितलोसोच आहा म्हणटा। गरिबांक इतली घरां बांदून दिली, इतले फंड हेज्या प्रधानमंत्री योजना दिली, जाल्यार ती गरीबीक कित्याक, ती गरीब जी आहा ताका कित्याक फाटीं ओडटा? हे सरकारान ताका मदत करूंक जाय, ह्या सरकारान ताका हेल्प करूंक जाय। हांव मुद्दमूच आयज मिडियाक मुद्दम आपयला, तूं एक मिडिया भाव म्हाका येयलो धांवन, कित्याक अशें अशें जालें म्हणून सांगपाक, म्हणून लोकां मेरेन नजरेक हाडपाक हांव मुद्दमूच हें करता। जर कोणी ताका हेल्प करता जाल्यार करूं शकता। आनी हो जो आवाज हे घरा खातीर हांव मुद्दमूच हो कित्याक हें केला की हो विजय सरदेसाच्या काना कडेन मेरेन गेल्या पुरो, कारण एसेंब्लीक काडपाक। कित्याक हो गव्हर्मेंट जो आहा आनी हो ते गव्हर्मेंटाचे ते मनीस जे आहा बसोवन दवरल्या, ते कांयच काम करिना। आनी म्हणून ही परिस्थिती येयलेली आहा। आयज ती बायल तर फाल्यां न्हिदली आनी तेजेर ते कोसळान पडले आनी वायट बरें जालें जाल्यार तेजो कोणूच आदार ना, कारण ती एकली रावता, ताका कोण ना। फॅमिली जी आहा ती पयस रावता, ती कजन तेजी आहा ती। पूण हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतल्या बेगीन तेजें घर बांदून दिवचें। आमी पंच म्हणून मदत करतलेच ताका, बारीकशी आमचे कडेन जाता ती आमी करपाक रेडी आहा। पूण केली जाल्यार ताका सारकें तरी बांदून दिवंक जाय न्हू। त्या घराक दार सुद्दां ना, तुमी पळोवंक शकता। मुद्दमूच तुमकां घर दाखयतलो म्हणून हांव मागता की ह्या फुडें ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून की हो म्हाजो आवाज वचानी आनी ताका मदत जावनी। आनी तशेंच फुडें कितें आहा ती आपल्या तोंडानूच सांगतली कितें घडलां तेजे कडेन। आयज ती रडटा अक्षरशः, पूण ताका कोण मदत करिना। गेल्या पावसाक मोडलेलें तें, गेल्या पावसाक मोडलां तें अजून मेरेन तशेंच आहा। कोण मदत करूंक ना, कोणूच मदत करूंक ना। तलाटी येता, आपूण रिपोर्ट केला म्हणटा, इन्स्पेक्शन केला म्हणटा, आपूण धाडला जाल्यार रिपोर्ट गेलो खंय? आमी पंचायतीन ताका हाडून दाखयता, कित्याक पंच मेंबराचें काम आसता की ताका हाडून दाखोवपाचो रिपोर्ट कितें जाला जाल्यार करपाचें म्हणून। आमी सांगलें एक वर्सान परत आतां तेंच घडलें। एक वरसभर आतां म्हणटा की हांव वरसभर आमी आवाज काडलो, तो खंय गेलो? सरपंच कितें करता? सरपंचान सांगलें आमचे कडसून कितें आहा तें आमी मेंबराक ताका मदत करया, पूण आमचे कडेन जें जाता ते प्रमाणे आमी करतले। पूण बाकीची मदत जाय ताका ती जावचें ना न्हू, कित्याक आमचे कडेन तितलो फंड ना। पंचायतीच्या कायद्यान कितें आहा, पंचायत एक्टा प्रमाणे कितें आहा ती बारीकशी 4-5 हजार कितें दिवंक मेळटा। बाकीचें कितें आहा तें आमी आमच्या बोल्सांतले ताका मदत करूं शकता। पूण बाकी ताका कितें करतलो जाल्यार तो इतलो फंड ना न्हू। आतां हे तर घर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता हे घराक ना म्हटल्यार 4-5 लाखाचो सद्या तरी खर्च आहा, कित्याक त्या घराक कांयच ना। त्या घराक दार ना, ताका आनी कितलो हें करतलो? घर तिचें स्वताचें तें घर स्वताचें म्हणजे हेजो ते भाडकार म्हणटा ते आयुश्यान आमी पळोवंक ना, कित्याक म्हाका 42 वर्सां जालीं हांवें पळोवंक ना। आनी भाडकार केन्ना येयत ना। सद्या ते नांवार तेज्या घोवाच्या तिच्या जाणटेच्या सासूमायचे आहले, मागीर तेज्या घोवाच्या नांवार हावस टॅक्स जालो। आतां घोव एक्सपायर जाल्या उपरांत तेणी आपल्या नांवार केल्लेलें, ते भरता, लायटीचें बील ते भरता, सगळें ती हेल्प करता। आतां काल पयर सुद्दां एक झाड पडलें त्या घराचेर, सगळें ते करता। आधार ना, आधार म्हणटा तो ताका कोणीच सपोर्ट करूंक ना। एक कोण MLA ना कोणाचोच ना। MLA येवन पळयलो, पळोवन गेला तो, पूण कांयच करूंक ना। MLA स्वता येवन रावन गेला हांगासर। MLA पळोवन गेला आनी MLAन करता म्हणून सांगलें, पूण करता जाल्यार खंय गेले? केन्ना ओनू काय पोरूच्या पावसाक येवन गेला MLA, पडला तेन्ना येवन पळोवन गेला तो। 5 रुपयाचो न्हू, आण्याचो सुद्दां तेणी हेल्प करूंक ना। ताका ना म्हणून 5,000 दिला ते ना, 10,000 दिला ते ना, कांयच ना। गेल्या वर्साची गजाल ही। 2,000 मेळटा तेतून कितें वखदां पाणयाचें ती करता, तेजे शिवाय आनी ताका आदार कोणाचोच ना। पळय बाबा, म्हाजें घर हें
घर पया आणि हे मागीर सगळे नळे रिपी सगळे पारेती विरेती सगळे मोडान पडला. गेल्या वर्सा पडला ते अजून ताका कोणूच ना. सांगले हांवें सगळ्या जाणांक, म्हटल्यार पंचायतीक सांगले, हेका सांगले, निळकंठाक सांगले, सगळ्यांक सांगले. येयले फोटू काडले आनी गेले आनी कांयच ना. फाटल्यान आनी हांव एक रूम आहा फाटल्यान म्हाजो, तितून हांव रावता, रांदता जेयता, थंयसरूच न्हिदता. आनी त्याच्या उपरांत थंयसर जर पडलें न्हिदल्या उपरांत जाल्यार म्हाका कोण पळयतलो? हांगा कोणूच ना लागीं. हांगा कोण एक लागीं ना. ते दिसात हें झाड पडलें जाल्यार हांगा कोण ना. वाट बीट बंद जाली सगळे. कोण म्हाका पळयतलो? हें आसलेले आनी आसलेले हे राती 3 पडले. थोडेशे आसलेले नळे वयर ते 3 पडले आनी आतां ते पारेती ओपन जाले. ते पडचे ना आतां म्हाजेर. आतां कितें करूं? कोणीनूच हें करूंक ना, हेल्प करूंक ना म्हाका 4 आण्याचो. म्हाजी मागणी म्हणजे हें मातशें तरी रिपेरींग करून म्हाका दिया बांदून. पंचायतीन वचून पंचायतीक सांगले, तेंच्यांनी सुद्दां कांयच करूंक ना. कांय तरी म्हाका थोडो तरी हेल्प करा न्हू तुमी. तोय ना, कोणीच कांय करूंक ना. MLAक सांगले, पंचायतीक सांगले, सगळ्यांक सांगले हांवें. कोणूच येवंक ना. कोणूच येवंक ना. फक्त येयले, फोटू काडले, गेले. गेल्या वर्सा ओनू न्हू. ओनू आसा आता तेय कोणूच तुमचे येवंक ना. पडले ओनू हे रातीच पडला. राती पडले. राती पडले आसलेले. राती 3 पडले. खंय पडटा हे? वाडो खंयचो? हो वाडो कोनी वाडो. कोणी वाडो? कोनी वाडो. कोलवाळे कोनी वाडा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.